हे ताई, हे ताई. अरे भाऊजी, ताई खंय? वा 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 वा, निलोय आसा. हा, कितें काम करता? वा 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 वा. शुभांगी वयर आसतले. किती आशिल्ले? मागीर सांगता. पयली ताईक मेळून येता. होय, सकाळ फुडेंच. म्हाका हो मामा मात्तूय आवडना. सकाळ फुडेंच बेचे बेचे बेचे. तुका आवडपी एक तरी वस्त आसा ह्या संवसारात? ह्यो चोपडे धापून दवर. अजिताली नदर लागतली. नदर लागपा सारखें कितें उरलां ह्या देसायल्या घरांत? आमच्या जाणटेल्यांनी गरीबांक नागोवन एकठांय केल्लें हें सगळें. त्या कश्टकरांचो श्राप लागतलोच. मातसो वो गिराव पळोवया. तुझे कॉलेज न्ही हे. असली लेक्चरां युनिव्हर्सिटीनूच बरी. तो कागद दी हांगा. बाबा बाबा, हें कितें? हो कोमुंदाचो जागो. हातूंत आमी मेत्यार न जाल्ले बरे. अप्पा कितें करता तातून आमी मेत्यार न जाल्ले बरे. बाबा बाबा, म्हाका एक सांग. अप्पान मंजुळा मावशेली प्रॉपर्टी भायल्या बार आमच्या नांवार करून घेतल्या रे? कोण म्हणटा अशें? आ, कोण म्हणटा? न्ही, काल मिटिंगेक गेल्लो. परेशूय आयिल्लो. ताणेच ही खबर काडली. तो परेश पिसावला. भाई काकाक सांगून ताचे कितें तरी करचें पडटलें. कोणाचे म्हणून कितें कितें करीत रावतली आमी. हां, लँड सर्वेचे रिकॉर्ड फुडल्या म्हयन्यांत फोंडे दिवपाक जाय. पयलींच शिटकायता तुमकां हांव. तुमकां? तुमकां म्हणजे कोणाक रे? तूं कोण वेगळो? आ, चड सुबेज जाला तूं, सांगता. ऐकला? पोराच्या सुबेजपणाचेर वखद घेऊन आयला हो. ऐकता न्ही? कसले वखद? कोण तूं सैरीक बिरीक हाडल्या काय कितें? सामक्या व्हड घराणे. भाटा बेसा हिस्पा भायर. चली शिकला BA. व्हड घराच्यो रिती जाणा जाल्ले. शी, तुम्ही असले विषय सुरूच कित्याक करतात काय म्हणटा हांव. आ, वाज खंयचो? अरे अरे, असो कितें रे तूं? 25 जायत आयली तुका. संसार सुरू केन्ना करतलो तर? देसायल्या घराक वंशदीप नाका. वंशदीप ह्या घराक कित्याक? पापा धुवपाक? अरे, वंशदीपाच्या मागीर पळोवया. पयली चली तरी पळय मरे. विचार बदलतले तुझे. म्हाका कोणाक पळोवपाचे बिळोवपाचे ना. पयली सांगता तुमकां. अरे नील नील, खंय चल्लो रे? सकयल वता झरीचे. हाची एक तकली सामकीच घुवल्या. हो, सदांच उठून झरीर वता. हे मात म्हाका आवडना. तातून कितें आसा? पाय मोकळे करता आसतलो. ना, विचित्रच उलयता. आनी आयकला, पयर म्हणटालो थंय ताका गांवकरी मेळटात म्हण. मागीर जमता आसतले सगळे चांडाळ. ना ना, तो म्हणटा थंय ताका पाणू, सुर्या, तुळसाक्का ही सगळी मेळटात खंय. कितें? पाणू, सुर्या आणि ते तुळसाक्का? पूण ताई, हांका मरून तर वर्सां जाली. चे, पिशे लागला निलाक. इन्स्पेक्टर सावंत, कळ्ळें न्ही? जितलो कळाव जातलो तितलोच ताण वाडटलो. सगळे थंयच्या थंयच मस्तून उडप. कितें? सामकें. तुम्ही ते मुजेर सोडात. हो विशय सोंपलो. बरें, येता हांव. मातसो गांवा वचून सुलूस घेता. नमस्ते वनिबाय. नमस्ते इन्स्पेक्टर साहेब. कसो आसा अजीत? साहेब बरो आसा, बरो आसा. माधवबाब, येता हांव. बरें साहेब. बरें आ सावंत, सुशेगाद वच. एक हिशेब मेकळो जालो. आता येवनी ते मंजुळेक खऱ्यांनीच नाचपाक लायता. नाचपाक. अप्पा, कितें जालां? तुम्ही सगळीं अशीं उबीशीं. अप्पा, हे शुभांगी म्हणटा की निलाक खंय झरेर मेल्लो लोक दिश्टी पडटा. मेल्लो लोक? वा, भरतेंत आसतलें. अरे, जुवानपणांत जाता अशें मोदी मोदी. लग्नाचे मनार घेयात बेगीन.
आणि माधव ते चोपडे हांगा कित्याक वयर घेऊन यो. अजीत, ते चलयेचे कितें म्हणटालो रे तूं? जशें जमता तशें बेगीन करून उडोवया. म्हाका सामको हुस्को जावपाक लागला. ताई, म्हाकाय काळजी आसाच. थंय वचून वासपूस करची पडटली. रिणां बीन आसात काय? चली कॉलेजीन वचपी तिवूय म्हायती काडची पडटली. आनी सावड्डे काय लागीं ना. आतां तूं म्हणटा जाल्यार वता असोच. वच बाबा वच. ह्या घरा खातीर कर तितलें. जमलें जाल्यार वळख काडूनच यो. वळख काडूनच यो. तुमकां म्हणपाक सोंपें तें, पूण येवपाक वचपाक नाका जाता. थंय एक रात मुक्काम करचो पडटलो. दिता पापया दिता. फक्त पैशांची आस. यो. ताई तूच सांग, पयसो मोडले बगर कितें जाता? अप्पा, तुम्ही शांत जायत पहिली. त्रास करून घेऊ नकात. इतली मस्ती ह्या लोकांक एकेकल्याक फारान उडोवपी. अप्पा, अजून काहीच जाऊ ना. भाई काकान फक्त केस घाल्या. अरे ती केस हांव परतिता ती केस. पळय तू. पूण म्हाका त्या केसी परस चड त्या भाई काकाची तिडक मारल्या. आब्बा, आमचेर केस घालप रे? हा, इतली हिम्मत? देसायाचेर केस घालता हो? अप्पा तुम्ही त्रास करून घेऊ नका. दोतोरान सांगला तुमका. ना, त्या भाईची जमीन घेतल्या बगर सुशेग ना. ताका बुद्ध शिकयतलोच. रस्त्यार हाडपी ताका. अप्पा, हांव उलयला ऍडव्होकेटा लागीं. आता आनी कांयच उलोवं नाका. पयसो उडय निकाल लाय. केशव आनी खंय पावलो काय? जिस्तू जाय तेन्नाच नाच्च जाता. कावळे खंयचे नालायक. अप्पा, तुम्हीच तर ताका तुमची वखदां हाडपाक धाडल्या न्ही. अशें कित्याक करतात? आपय ताका. वखदांक लाय चुट्टी तुज्या. त्या भाई काकाक काबार करप हेच आमचें वखद. चड वळवळपाक लागला तो. आणि तो चड वळवळपाक लागलो जाल्यार बाकीच्यांक आवाज फुट्टलो. भाई काकाला चलो आयला परेश. हो आवाज ताच्यात पळोवचें पडटलें पयलीं. ही वालटी हांगाच नश्ट करपाक जाय. मालक तुमचे वखद. अरे कितलो वगत? कितलो वगत? मालक ती मंजुळा येयल्या. भायर आसा. मंजुळा हांगा ह्या घरात भितर? कित्याक? तिका ह्या घरात भितर घेवपी तूच मरे. आता बसली माथ्यार. मालक तुमका मेळोक सोदता ती. अब्बा, तिका आता शेडावून काडची पडटली. हांव जाय. हांव येता मागीर. मंजुळा, मालक येता. आणि तो कपटी आसा काय ना भितर? हे म्हणजे तोंड सांभाळून उलय. वा मंजुळा, कापड बरें नेसला मगो. आज खंय? नमस्कार आप्पासाहेब, तुमकांच मेळपाक आयिल्लें. बस गो. केशव, थोडे नाल्ल आसतले पळय भितर. आप्पासाहेब, माझे कितें चिंतलां आप्पासाहेब? मंजुळा, तुका 10 फावटी सांगला. 11वे फावट आयकून घे. ती जमीन तुज्या नांवार ना. तुज्या आवयन म्हणजेच पिरूबाईन ती देसायाक दिल्ली. आणि बदलेक आता तू रावता ते घर घेतिल्लें. आप्पासाहेब, तुम्ही आमी सगळीच जाणा की कागदा फटीची आसात म्हणून. शे तशें म्हूण जावं येता मंजुळा. एक वेळ तू आणि हांव फट जावये, पूण कागदां छे. माधव बाबान सांगलें आनी हांवें केलें. तेन्ना कळोंक ना. माधव बाबान उतर पाळोंक ना. कागदार कितें बरयल्लें कळोंक ना. कळूंक ना?
दिसा उजवडात तोंड रंगवून ह्या वाड्यार सून कशी मिरयताली तेन्नाय कळूक ना. पालखे वेळार शुभांगीच्या आंगार धांवन गेल्ले तेन्नाय कांय कळूक नासतलें न्ही. आपासाहेब कित्याक आतां त्यो फाटल्यो गजाली? तेच हांव म्हणटां. कित्याक परत परत म्हज्या दारार त्योच त्यो फाटल्यो गजाली? आ जें उत्पन्न तुज्या घरामेरेन पावता तातूंत सुखी राव. आतां कितें उरलां तुजे लागीं? आ देसायच्या कृपेन राव बरे तरेन. आपासाहेब म्हाका म्हाजी जमीन जाय. तुजी जमीन? तुजी अशी ह्या गांवांत खंयच जमीन ना. दुसरें कितेंय उलय. दुसरें कितें आसा म्हाज्या लागीं? आख्खो गांव जाणा ती जमीन म्हाजी या मंजुळेची. मंजुळा, म्हज्या वखदांचो वेळ जालो. हांव चल्लों. पूण आनी केशव, मालक हाका जेवून खावन वचूं दी बरें मालक. आनी उदक काडून दवर. आपासाहेब आपासाहेब केशव तुजो दुसरो धनी खंय आसा? धनी सकाळच्यान घरानात. तुका खावपाक हाडू? हांव जाणा तो भितर लिपून बसला. पयलीं म्हाज्या पायजणाच्या आवाजान धांवत येतालो. ना, भूक ना. हाली भूकच लागना. पुता तू शाणो आसत जाल्यार पयस वच शाराकडे. ह्या घरान तुका सूख लागचें ना. ना मावशे, पयस तर हांव वतलोंच. पूण ह्या गांवांत जांचे जांचे म्हणून रीण आसा ह्या घराचेर तें सगळें फारीक करूनच वतलो. ते बगर म्हाका सूख लागचें ना. पुता तू वेगळोच आसा रे. देसाय घराण्यान वेगळोच सो. जर देवतेन बळ दिलें तर तुळसाक्का, पाणू, सुर्या हांच्या मरणाक न्याय दिवनच वतला हांगाचो. आनी मावशे, तुजी जमीन तिवूय तुका मेळटली. हांव उतर दितां हो नील देसाय. खाशानो, उतरां सांबाळून वापरची ह्या घरात. कोणाच्या खुस्तार कसलें उतर दिता तूं? आ आनी मंजुळा, तुजें जालां आसत तर वच तूं. ह्या घरातल्या भुरग्या लागीं उलयत बसूं नाका. फुरगो न्ही आपासाहेब, दादलो तो. एकलोच ह्या घरातलो. आतां म्हाका विश्वास जाला की कोणाचेरूच अन्याय जावचो ना. हो देसाय वेगळो आसा, तुमच्या भशेन न्हय. तोंड सांबाळून उलय म्हणजे. कित्याक आपासाहेब? कसलो भंय म्हाका? ह्या घरान म्हजे परस व्हड आवाज कोणाचोच नाका म्हाका. आपासाहेब अरे यो पयली अजीत आयलो सो दिसता. सावड्ड्या गेल्लो. आयकला? कळ्ळें कळ्ळें. कालच्यान 10 पावटी सांगून जाल तुजे. पूण तुजो पूत खंय आसा ताका सोद पयलीं. अजीत आयलो तूं? यो भितर. कितें जालें? हो अजीत गेलो आनी काम जालें ना अशें आसा. जावं गे शांतादुर्गे, हें एकदां जाग्यार पडल्यार पुरो. निलाक आपय, ताचें कशें कितें तें पळोवया. अरे केशव, ए केशव, वच आनी निलाक घेवन यो बेगीन. आई, ते गांवकार वाड्यार गेले आई. रकात पावयता. थंय आनी कितें दवरलां? बेगीन आपयला म्हणजे. ए सांग रे अजीत, कितें जालें? हा 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 सांग बाबा, आमकांय ऐकुनी. भाऊजी, चोली म्हळ्यार नक्षत्र. BA शिकला, हुशार. दिसपाक ह्या घराक सोबा सारकें. घरची परिस्थिती सामकी ठणठणीत. तुम्ही सांगपाचें थंय तयार. तूं गेल्लो घरा, त्या लोकांक मेळ्ळो. बापायक मेळ्ळो. असोच वयल्या वयर. बारीक साणीन कांयच उलोवना. बरें आसा तर अप्पाक सांगुया. बापूय उलोवपाक बरो आसा मरे. काय आमच्या आप्पा साहेबा भशेनूच. ना 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 ना, बरो मनीस. गांवान नांव बरें आसा. हांसतें खेळटें घर. आनी चली एकलेंच. नांव कितें रे ताचें? ताचें नांव सोनाली. सोनाली. सोनाली, वा, बरें नांव. निलाक सोनाली. आणि बाकी रीती रिवाज, परंपरा, सोपस्कार उलोवन आयला मरे. आप्पासाहेब, ते एक फावटी निला लागीं उलोवन थारायल्यार बरें न्ही. वा वा वा, ताका विचारून थारयतले. वा, हा, हो पळय आयलो नील. येयात येयात. कितें जालें? आ म्हाका सामको ताकतिकेन सोंपोवन हाडलो.
पुता एक बरें स्थळ आयलां पळय चित आं. ना म्हणू नाका हें घर फुलुनी. वो अजित मामा, हाका आनी दुसरी कामां आसात काय ना? अजिताले सोड पुता, तुजें उलय. कितें येवजेलां? कसलें? नील, तुज्या लग्नाचें चल्लां. ह्या घराक वंश दिवपाक जाय. तुवें वारसो दिवपाक जाय आतां. वारसो ह्या घराक? ना म्हणू नाका रे पापिया. 25 जालो तूं आतां. हय, बेगीन करून उडोवया तें. कितें? अशें? हां, जाता लग्न हांव. कितें लग्न जाता? चली पळोवपाची सुद्धा गरज ना. ना. वा, शाब्बास पोरा. सामकें बरोबर. चली पळोवन लग्न कित्याक जावंक जाय? लग्न म्हळ्यार एक करार. हय अप्पा, हो करार करपाक हांव तयार आसा. पूण त्या करारा वांगडाच ह्या घरा कडेन एक करार करपाक हांव सोदतां. कितें करार? आनी आमचे कडेन? आणि ह्या घराकडेन? हय, देसाई घराण्या कडेन. उलय, सांग. अप्पा, मंजुळा मावशेची जमीन आमी तिका परत करची पडटली. नील, पुता राव माधव, उलय रे. तुळसाक्का मरता आसतना ह्या घरांत भांगर दवरून मेल्ली. ते सगळें तिच्या चल्याक दिवचें पडटलें. नील, नील, हे किती उलयता तू? राव बाबा राव, म्हजें जावंक ना. सुर्या आमच्या माडावेल्यान पडून मेला. ताची नुकसान भरपाई दिवन ताच्या पुताक आमी कामार दवरपाक जाय. अप्पा, वा, शाबास. ह्यो आयडिया कोण भरता रे तुजे तकलेंत? तो परेश आसतलो. आनी कोण? उलयात. मंजूर, हांव लग्नाक तयार जाता. चल, मंजूर, जा लग्न. पूण पयलीं लग्न. बरें आसा तर. अजित मामा, उलोवणी करून ही सोयरीक थाराय. हा, आत्ताच चल्ला हांव. पुता हे कितें चल्लां? हां, देसाई घराण्याचे पाप विमोचन आई, पाप विमोचन. वा 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 वा, हो पळय तो. ताई, हे ताई, हांव म्हणटालो तो हो. हय रे, खूब बरो रंग आसा. ही साडी खंयची गो? आक्का आज्जेन दिल्ली आई. वा, आनी हो कंठहार हो? व्हडल्या मामान आई खातीर केल्लो. लग्नान म्हाका घालो. वा 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 वा, खूब अपुरबाय केल्या तुजी न्ही. हय मामा, खूब. अपूर्बायो ह्या घरातूय जातल्यो बाय. बेगीन एक वंश दिवपाक दी. हय गो बाय, ती एक इत्सा आसा देसायांच्या ह्या घराची. नील, ए नील, खंय गेला गो? खबर ना मामा, म्हाका सांगूंक ना. अरे, तुका सांगिनासतना कसो गेलो तर तो? लक्ष दवरपाक शिक गो बाय. दादल्यांचेर लक्ष आसपाक जाय. चंचल वृत्ती तांची. आणि भायर हेवटेन तेवटेन हेडप बंद कर. म्हणजे घरांची कामां करपा लागूनी, चोपड्यो सांबाळपाक शिकुनी. अप्पा, ही पळय मंजुळा मावशी. कितें असलें? आनी हिच्या वांगडा तूं सो? पुता, सांगिनासतना खंय गेल्लो रे तूं सकाळ फुडें? आई, मावशे कडेन गेल्लो. तिका घेवनूच आयला. अप्पा, आमच्या कराराप्रमाण आता तुमचें उतर तुमी पाळप. नील, पुता, ह्यो गजाली वयर जावपाक जाय आमचे भितर. आणि मंजुळा, तुका आपयता हांव मागीर. वच तूं आतां. आपासाहेब, हांव आपूण जावन येवंक ना. निलान आपयला म्हाका, तेकाच सांगुनी. मंजुळा, अप्पा, जें कितें आसा तें सगळें मुखार जावं दी. लिपोवपाचें कांयच ना तातूंत. मागीर आनी कित्याक? पुता, हांगा सोनाली आसा.
तुझी आई असा समजून घे. कांयच गरज ना. हे पळय सोनाली, देसायाल्या घराण्यान खूप अशा गरिबांक फटोवन आपली दौलत वाडयल्या. नील हाका पुरावे आसात. तर हांवें अप्पा लागीं एक करार केल्लो. पुता, लग्नाचो आयज 3रो दीस. राव आई. सोनाली, तुका प्रश्न पडला आसतलो की हांव 2 दीस भायर कित्याक न्हिदतालो. आयक, करारा प्रमाण हांव लग्न जाल्या उपरांत ह्या मंजुळा मावशेक तिची जमीन परत करपाचें उतर म्हाका अप्पा साहेबान दिल्लें. तशे बाकीचेय लोक आसात. ह्या घराक वंशाचो दिवो गरिबाक न्याय मेळ्या उपरांतच मेळटलो. नील, ये किती नील? आमचे लग्न म्हळ्यार एक करार? बाय तो तिडकला. कायच्या कायच उलोवपाक लागला. नील, तू पायरी सांभाळून उलय. नव्या होकले मुखार तमाशो नाका. मागीर जाग्यार उडोवया हे सगळें. अप्पा साहेब, मंजुळा काशीनाथ बोरकर हांगा हाजीर आसात. तिची जमीन, तिची कागद तिका परत दियात. अप्पा साहेब, पुता, हे कितें येवजिलां? नील, आम्ही मागीर या. ही वेळ बरी न्हू. चल. अप्पा साहेब न्याय करात. लक्षात दवरात अप्पा साहेब. देसाई घराण्याची ही सपना ही हांव सगळ्यांक न्याय मेळ्या उपरांतच चडटलो. चितात, चितात अप्पा साहेब, चितात. पुता, राव. अरे अरे कितें करता रे? वचुनी ताका. ह्या अप्पा साहेबाक ताचेच घरान भितर सोडून कोणी धमकायलो चलचे ना म्हाका. आणि मंजुळा, तू वच. मंजुळा, तुम्हीच तोड घेऊन वच. माधवाक फुडे करून या घराण्याची दौलत काबार करपाक जाले ना. आता त्या जुवान पोराचेर नजर गेली तुझी. आपासाहेब, तोंड सांभाळून उलय. तुझे हांवें खावंक ना. तूच माझ्या खावंक बसला. या घराचो धनी पूण भिकाड्डो, नागवणो. आमच्या सगळ्यांचे श्राप लागतले तुका. चल मावशे, एक खीण लेगीत या घरात रावपाची म्हजी इच्छा ना. सोनाली, सोनाली, म्हाका माफ कर. नील, राव नील. जाणा असला हांव हे खर विश्वासघात कितें उलयता नील? अप्पा साहेब, केशव, केशव, केशव. नदर लागली गे बाई आमकां. किती उलयता? अप्पा मुखार कितें बुडबुडू नाका. ऐकू येता तेका. पूण अर्धांगवायू म्हणटकर हे आतां अशेंच चलपाचें. आगो, सगळें हातरुणार. आगो, डॉक्टरान सांगलं न्ही सगळें. थोडे दीस वचू न्ही. 3 दीस जाले आतां. नीलूय येवंक ना. केशव रकात घेऊन गेला हरशी. ना ना अप्पा साहेब, तुमच्या मना विरुद्ध काही एक जावपा ना. केशव ना, केशव फोण्या गेला वखदां हाडपाक. येतलो आं. वांगडा अजितूय आसा. अजीत आसा, जालें कल्याण. मागीर कितें करतली? हांगा मातशें भायर यो पळोवया. तुमकां वेळ ना. एकल्या केशवाक धाडप शारांत. आनी वखदां म्हणून कसली तर एदी व्हडली लिस्ट. म्हारग कितली? आगो, कितें करतलो केशव एकलो? आई, 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 सकल इन्स्पेक्टर आयला. इन्स्पेक्टर? हय हय हय, वळखीचो गो तो बाय. धाडता का वयर. खबरेक आयलो आसतलो. ना, अप्पा भितर न्हिदला पळय. तो तुमकां मेळपाक आयला सकयल. सावंत म्हाका मेळपाक? शुभांगी, तुम्ही हांगाच रावात आं. आई, आई, भाई काका म्हळ्यार कोण? कित्याक गो? ना, तोय आयला सकयल. तोच घेवन आयला पुलीस इन्स्पेक्टरांक आनी गांवचे कांय लोकूय आयल्यात बरोबर. अरे देवा, ताणे आप्पा साहेबांचेर केस घाल्ली. ताचोच चलो तो परेश. मिटिंगो घेता. आमचो नील तांच्याच वांगडा आसता. आई शांतादुर्गे, पाव गे बाये. तशें जाल्यार म्हाकाय सकयल वचून पळोवचें पडटलें. बाय, नाका नाका. दादल्या मदीं वचूं नये. आगो बाय, बाय.
हे पळया ना तू आता खबरेक म्हणून आयला काय माधवबाब, काय लोकांचे असे म्हणणे असा की पयर राती कडेन मंजुळा रावता त्या घराक जर उजो लागला तो तुमच्या केशवान लायला. केशव पूण तो 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 कित्याक लायतलो माधव बाप केशव आपुंडान लावचो ना बरोबर. पूण ताणेच लायला तर आ ताणेच लायला तेच तर विचारपाक जाय, पण तो सकाळच्यान दिश्टी पडना म्हणून आम्ही हांगा आयल्यात. माधव बाप बरयल्ले नष्ट जावं येता. एक वेळ मंजुळा लेगीत काबार गोबोर जातले. हो उजो पालव येता पूण लोकां भितर पडिल्ली कीड ताचो हुमकण जावपाक कळाव लागपाना. तो पालोवन पालवचो ना. ए ह्यो तुज्या गजाली म्हाका नाका कळ्ळें. केशव येवनी मागीर पळोवया. तो घरा ना तुमच्यानी वचूं येता. माधवबाब, आप्पासाहेब कशे आसा? उलोवंक शकनात, चलूंक शकनात. अजून 7 दीस वतले. भाई काका, हांव हांव सोनाली, निलाली बायल. जाणा बाय, वळखता तुका. कशें आसा तूं? काका नील खंय आसा? सोनाली भितर वाच. गांवा वयल्या लोकांकडेन खबरो नाकात. काका काका तुमका खबर आसा नील खंय तो? बाय फट मारचो ना. तो आमच्याच वाड्यार रावता. म्हाकाय थंय वरात तर. पयली आमचे काम जावनी, तुम्ही हांगाच रावात तो मेरेन. हांव उलयता ताचे लागीं. तो जे म्हणटा तशें करुया. म्हणटकीर हेवटेन तेवटेन दादल्यांनीच निर्णय घेवप. बायलेक मतां ना, इत्सा ना. अप्पा तो केशव ताच्या फाटल्यान पुलीस आसात. ताचे कितें करुया? शी, खूब त्रास. ताणे जर सत सांगलें सावंत तोवूय इल्लो चुडूच करपाक लागला. अप्पा पयसो दिवपाक पयसो आसपाक नाका. बरें तुम्ही खंय दवरला तेवूय खबर ना. उत्पन्न विकतलो म्हळ्यार मानाय मेळनात. हांगा सकयल कितें चावी? ही चावी कसली अप्पा? हांगा हांगा हा हांगा कितें आसा तर? आईची खाट, खाटीपना, पेटी आसा. पेटी पळयता. अप्पा भांगर, पयसो, आवयस. कांयच भिवू नाकात अप्पा. सगळे वस्त जाग्यार उडयता आतां. तुम्ही मात सुशेग घेयात. वा 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 वा. जे सोदतालो तेच मेळ्ळे अप्पा. अप्पा आता तुमका या वक्ताचो उपेग आसा? ही पिल्ला, हे शरब, तेल, ह्यो 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 सगळे वस्तू भायर उडोवपाच्यो. हय काय ना अप्पा? बेठोस त्रास तुमका. तुम्ही सुशेग घेयात. आता आता मालक हाव. निदात अप्पा निदात. वा 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 वा. दौलत मिळली. आई आई
आई कितें जालें गो बाय? आई आप्पा साहेबाली वखदां खंय? हांवें दूध घेवन गेल्लें वयर जाल्यार थंय वखदांच ना. कितें वखदां नात? आप्पा साहेब कांय उलयना, दुकां गळयतात. आप्पा साहेबाच्या दोळ्यांत दुकां आयकला. चल गो आमी बेगीन वयर या. म्हाका तर भंय दिसपाक लागला. अगो कितें जालें? आड्डतात शी. आप्पा साहेबाली वखदां ना खंय. सोंपली आसतली. ना ना, अजून 2 दिसांचो कोटा आशिल्लो. अशें वो केशवूय नाच जालो. वखदां हाडपाक सांगिल्ली. तुजो अजीत खंय गो? धाडला रकाद येवपाचोच जालो. पूण म्हाका तर भंय दिसपाक लागला. छे. आप्पा साहेब दोळ्यांत खंय दुकां गळयत न्हिदल्यात. अगो बेजारला आसतलो जिवाक. असो भोवपी वावुरपी मनीस एकदम न्हिदून उरतकीर वायट दिसतलेच न्ही. अगो मातशें ओगी बस. पूण ह्या घरान आवाज काडिल्लो नाका म्हाका. अशें कितें करता तुमी? चलात काम करात. भितर पयलीं भितर. आब्बा सामकें अजाप. वखदांच ना जावप, केशवूय ना. हरशीं सगळीं वखदां लिस्टा प्रमाणे घेवन धाडिला ताका. हेवूय आतां विचित्रशे वागपाक लागल्यात. तूं कितेंय करून निलाक सोदून हाड पळोवया. सोदपाक जाय कित्याक? त्या परेशाक विचारल्यार खबर कळटली ताची. ना तो ना थंय वाड्यार. काडिल्ली खबर हांवें. खंय गेला आसतलो? छी. आनी तो सावंत तोवूय केशवाले फाटीक लागला. ताचें बरें आसा. ताका गुटलो येता. कितें आसल्यार हाडून दी, पावयता ताचे कडेन. आतां आनी कितें आसा तें भांगरूच. तातूंतलेंच कितें तें व्हर रे बाबा. हांव आनी आतां खंय खंय म्हूण पावतलो. मामा हा कितें बाय? मामा, या घराविषयी म्हज्या घरच्यांक तुम्ही सत कित्याक सांगूंक ना? कित्याक फटयले म्हजे आई बाबा? बाय, हांवें कांयच फोटो ना. भांगरा सारको घोव. ना मामा, नील हो खऱ्यांनीच भांगरा सारको, पूण मनीस घोव न्हय. हा या घरान येवन म्हयनो जायत आयलो म्हाका. घोवाची कसलीच खंयचीच जबाबदारी घेवंक ना ताणें. बाय, आतां तूंय उलोवपाक लागलें? मामा, या घरान बायलांचेर अन्याय जायत आयला. हे घरूच शापीत आसा. बाय, म्हाका जाणवता तें. निलाच्यो भावना म्हाका कळटात. खंयचोय सेन्सिटिव्ह मनीस हांगा घुस्मटून वतलो आनी म्हजें बी तेंच जावपाक लागलां. सगळें जाग्यार पडटलें गो. असली संकटां आयली कितली आनी गेली कितली. ही गजाल जाग्यार पडपासारकी ना मामा. वो काळ जो गेला तो खूब भितर असो घावो करून. या घरातल्या दादल्यांक फातोड पळोवपाची संवयच ना. सूर्यप्रकाशाचे सत्य ते मानूनच घेनात. म्हजे आगमन आनी देसाय घराण्याचे पतन हांचो अनिष्ट योग जुळून आयला मामा. पतन? पतन म्हणू नका बाय. तुझें घर हें. खूप यत्न केलो हांवें मामा, पूण हें घर म्हजें जावंक पावलें ना. हांगा हांवें फक्त मुक्काम केला. संस्कारांची देवाण घेवाण जावंक पावलीच ना. शरिरानूय ना आनी मनानूय ना. भावनीक नातें जाल्यार खूब पयस उरलां. बाय, मामा, म्हाका अभागी म्हणात वा अपशकुनी म्हणात, म्हाका कांयच दुःख दिसना. खरें म्हळ्यार म्हाका आतां ह्या घराण्या विशींच कांयच दिसना. ना मोग, ना राग, ना द्वेष, ना अपुरबाय. नील येवनी ताका हाडुया परत. मागीर संसार कसो फुलतलो पळय तूं. ताचे येवप ना येवप आता कांयच फरक पडचो ना मामा. ताका हांव एक फक्त बऱ्या विचारांचो, न्याया खातीर झुंजपी बरो मनीस म्हूण वळखता. आनी तीच ताची वळख म्हजे खातीर उरतली. घोव म्हूण न्ही. हा सत्याची कास धरतना म्हज्या भावना वांगडा करार केलो ताणें. ही अक्षम्य चूक. ह्यो अश्यो चुको ह्या घरांतलो दर एक दादलो करीत आयला. आनी बायलांनी हे फक्त उक्त्या डोळ्यांनी पळयले. केले मात कांयच ना. मागीर तू कितें करपाक सोदता तर? नकळो मामा, कांयच सुचना. हांगा मात मन लागना आता.
घरा परत वचप म्हळ्यार तांकां दुःख दिवप ना. म्हाका पोसपाक हांव सक्षम आसा, पूण कांयच कळना कोणा कडेन उलोवं. बाय, एक गजाल आयकता. सांगा मामा. तू तू ह्या घरातल्यान बेगीन भायर सर. भायर? हय, भाई काकाक मेळ. काळचक्र घुंवपाक लागला. आमची पिळगी बदलपाक ना. तुम्ही भुरग्यांनी फुडले चिंतपाक जाय. तो गेला तो असोच ह्या 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 बंदखणीक उबगून. तुका न्हय, तुजेर मात अन्यायच जालो बाय. म्हजे भयणीचेरूय जाला. हांव तिका हांगाच्यान भायर काडपाक शकलो ना, पण जमता तशी तिका ह्या चौकटी भितर मदत करता. पण पण तू मात शुभांगी जावन सोपू नाका. मामा, आसू मामा, कोणा लागीं तरी हें उलोवपाचेच आशिल्लें. आता आनी फाटी पळोव नाका. काळचक्र घुवत आसा. केशव सापडटलो. आप्पा साहेबाचें नाव येतलेंच. माधव म्हजो भावोजी तो ह्याच संदेची वाट पळयतालो. आप्पा साहेबाचेर आरोप दाखल जातकच तो फुडलो धनी तोवूय सोंपतलो. मामा, ह्या घराण्याचें कांयच उरचें ना. वंशहीन जातली ही परंपरा. मामा, निलाकय हेंच जाय आशिल्लें. वंशहीन घर, वंशहीन. ऐकला, मिसीस गावणेकार आयल्यात. गावणेकार? आगा, वकील. हा वकील. हा येता येता म्हणून सांग. गुड मॉर्निंग मिसेस गावणेकर. गुड मॉर्निंग मिस्टर माधव देसाई. माधवबाब, पूर्वापार अशी ही मालमत्ता, हो वाडो, जमीन अप्पासाहेब देसाई हांच्या मरणा उपरांत तांचो एकुलतो चलो म्हणल्यार तुमी, तुमचे कडेन ही कस्टडी वता. अप्पासाहेबान मरणपत्र वा इच्छा खंयच बरयल्ली ना, म्हण कायद्या प्रमाण हे वारशा हक्कान तुमचेच कडेन येता. पूण तेच वांगडा ज्यो फिर्यादी ह्या घराचेर आसात त्यो तुमकां सांबाळच्यो पडटल्यो. ऐकला, जी काय जमीन, मालमत्ता, प्रॉपर्टी हांची कागदां मेळटात ती कोर्टा मुखार दवरात. कळ्ळें? कागदां? कागदां आता खंय मेळटली मॅडम? ती पळयल्या बगर निर्णय जावचो ना माधवबाब. आता ह्या घराण्याच्या नावार जितले आसा ते तुम्ही फक्त राखप. हा, व्यवहार करपाक परवानगी आसची ना. बरें आसा मॅडम. नील, आयलो तू? पोरा, खंय आसलो रे तू? पैसाई, ह्या घराण्याची सावळी पडची ना अशा जाग्यार. पुत्ता, नील, तुझो आजो भायर पडला. वकील मॅडम आयले आम. काळ वेळ समजून उलय. काळ वेळ ह्या घरातल्या कोणेच समजून घेऊक ना. काका, पुता. हांगा कोणाकच न्याय मिळूंक ना. तो आससर सत्याचो सूर्य धापून उरलो. हा पुता. नील, बाबा, आता तुम्ही तरी शाणे जायात. जे जाणचे आसात तांकां वचूनी. नील, नील, हे किती उलयता तू? राव बाबा राव. मिसेस गावणेकर, शक्य जाता तितल्या बेगीन देसाई घराण्याची सगळी मालमत्ता सरकारा जमा करची. कायदेशीर डॉक्युमेंट कांयच मेळचे ना. बाबा कितें करीत ह्या आशेर तुम्ही रावू नाकात. ह्या मालमत्तेचो ट्रस्ट जावनी. जो पैसो भांगर ह्या घरात मेळटा ताचो वापर गरिबाच्या कल्याणा खातीर जावनी. पुत्ता, आम्ही जाणटेपणान खंय वतली रे? आई खूप स्वाती आसात. खूप कितें करूया आता. पापा धुवून काढूया आई. भायर सरात, भायलें जग पळयात. नील, ह्या घरात तुझ्यासारखो पुण्यात्मा जल्मलो हे ह्या घराचें केजें भाग्य. परेश, समजुपाक लागले तेन्नाच्यान पळयतालो हें अयोग्य चल्लां. कितें करचें तें कळनासलें रे. मंजुळा मावशेवेलो अन्याय म्हळ्यार कहर जालो. ती बाबडी पिशी जावन भोंवता. तिका दिल्लें उतर फट थारलें.
तिची काळजी आम्ही घेऊया नील. हा पुता. गावात रावपी दर एकल्याक सुख पळोवपाचो अधिकार आसा. तांकां सुख दिवया, आनंद दिवया. सुख सुख अनुभव आणि सुखाची सपना दाखव. खूप वेगळे. तुम्ही खऱ्यानेच सुख दिया, बेट्टी सपना दाखवू नका. हय सोनाली, गावातल्या लोकां भशेनच तुजेरूय अन्याय जाला. एक एक गजाल सुटावी करूया. मॅडम, केशव साक्ष दितलो. गांवकरी कोर्टान वतले. न्याय जातलो आणि हे प्रक्रियेत वेळ आणि सगळ्यांचो पयसो पेड्ड्यार जातलो. ते परस आई बाबाक हांगाच रावनी. तुम्ही घरांत जी कागदां मेळटात ती कोर्टात सबमीट करात. भांगार, पयसो, धन हांचो निवाडो कोर्टाक करूनी. ओके, तुम्ही म्हणटात तर तशें करूया. पुता किती उलयता तू? आई पुलीस हांगा येतले. बाबाक अरेस्ट करून व्हरतले. केस जातली, घर सील जातले आणि निमणे तुमकां घरा भायर वचचें पडटलें. ते परस हो समजिकायेचो मार्ग. हय वहिनीबाय, जे जाणचे आसा ते तांकां वचुनी. आप्पा साहेबा वांगडा ही दुस्मानकाय सोपोया. तुम्ही या घरात सुखान रावात. भांगार, पयसो जो आप्पा साहेबान गरिबांचो हडप केल्लो तो कोर्टात जमा जावनी. हातूनच सगळ्यांचे हित आसा. म्हणजे कोतान हे पावल योग्य जातले. किती उलयता. नील म्हणटा ते सामकें बरोबर. माधव बाब, दोळे आनी बुद्धी उक्ते करून विचार करात. हे दौलतीच्या घराच्या नावाचें शुद्धीकरण जावनी. समाजान नवो विचार आपणायला. कोर्टान वतकीच कागदां आसली जाल्यारूय आणि नासली जाल्यारूय आदेश गरिबांच्याच वटेन वतलो. निर्णय पंचायतीच्या हितानूच पडटलो. हय, सामकें बरोबर. कित्याक तर देसाय घराण्या कडेन ज्यो जमनी आसात त्यो मुळात देसायांच्या नांवार जाल्ल्याचो खंयच उल्लेख मेळचो ना. हय हय मिसेस गावणेकर. पण मॅडम, थोडे तरी आमचे म्हणून आसतलेच न्ही. तुम्ही रावता ते घर, ह्यो वापरांतल्यो वस्तू ह्यो तुमच्योच. भाटा बेसा बाबतीत अर्धे उत्पन्न तुमकांच मेळटलें आनी ह्या मुद्द्यारूच समजोता केल्यार सगळ्यांचोच फायदो आसा. वा, अशें जाल्यार गांवकऱ्याक आनी कितें जाय. वा पुता वा. देसाय घराण्याचे नाव एक वेगळो अर्थ घेऊन ह्या गावात रुजतले. ज्ञान वागपी देसाय हीच ओळख उरुनी. ना, न्याय जावंक ना. सोनालीचेर अन्याय जालाच. पुता हे पळय सोनाली, तुजें म्हजें गोवा बायलेचें नातें अशें जालेंच ना. जाली ती फक्त इश्टागत. आतां आमी दोगांयनी एकमेकाक आपणावप म्हळ्यार नव्यान लग्न जाल्ल्या भशेन, बरोबर? म्हणजे किती म्हणपाक सोदता तू नील? आमी एकठांय येवप म्हळ्यार हे देसाय घराक वंश दिवप, जें म्हाका नाका. नील, हांव प्रायश्चित्त घेवंक सोदतां. तुळसाक्का, सुर्या, पांडू हांचेर जाल्ले अन्यायाचें विमोचन करपाक सोदतां. हांव तें करतलों. हे देसाय घराण्याक निर्वंश करून. नील पुता, ह्यान फुडें ह्या घराक वंश दिवपाक मेळचो ना. ही जुनी परंपरा हांगाच सोंपुनी. पुता, अशें करताना त्या बाबड्या सोनालीचेर अन्याय जातलो. ताचो कितें दोश? ना काका, म्हाका सोनालीक एकच प्रश्न विचारपाक जाय. विचार नील. तूं नव्यान संसार करपाक तयार आसा? नील, तुजें लग्न करून दिवपाची जबाबदारी म्हजी. नील. हय सोनाली. पुता अशें अपवित्र उलोव नाका रे बाबा. पुता, पुता हे तू चिंतून उलयता? हय काका, म्हाका जें जाणवलां तातूंत कांयच फट ना आनी अयोग्य तर नाच ना. म्हणूनच एक हेतुचिंतक, एक इश्ट ह्या नात्यान विचारता, सोनाली, हे एका पापाचें विमोचन करपाक म्हाका मदत करशी? किती म्हणपाक सोदता तू नील? सोनाली, म्हाका तर हातून कांयच चूक दिसना. सोनाली, तुजी इत्सा आसची अशें म्हाका दिसता. थँक्यू नील. हय पुता, हय. हांव करतलो कन्यादान. बाबा, दान म्हणू नाका, लग्न तें. वकील बाय, हांकांय मेकळी करात ह्या बंधनांतल्यान. तशेंच बाबा, आई, तुम्ही बरोवन दियात म्हज्या वांगडा की ह्या देसायाल्या घरांत मेळिल्ले बेहिशेबी मालमत्तेचेर आमचो कांयच हक्क ना. मेकळी जावया आमी हातूंतल्यानय. बरें पुता, पूण तूं आमकां सांडून वचचो ना मरे? आई, म्हजो मार्ग वेगळो, ध्येय वेगळे. ही रात हांगाच सोंपुनी. म्हजी फातोड वेगळी. सगळें कोर्टा प्रमाणे जाग्यार पडटकच हांव वतलो म्हजी नवी फातोड आपणावपाक. हा पुता. चल परेश, चल चल नील. नवो सूर्य उदेता. नवो सूर्य? ही नवी फातोड, तिका आमी येवकार दिवया. थँक्यू नील.